लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 16 वळी 9 ते 18 संवसारांतले गिरेस्तकायेचो सारको उपयोग तर हांव तुमकां सांगतां गिरेस्तकाय बुरशी पूण तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपयोग करात अशें ती अंतरून वेतोली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्याय वस्तूंनी खात्रेची आणि जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी ती उंच मोलाच्याय वस्तूंनी खोटी म्हणटोच जोर ह्या संवसारांतले मेळ्ळे गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें तर खरी असोल गिरेस्तकाय तुमच्या हातांत घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्यो न्हय त्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां देव आनी गिरेस्तकाय खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयांची बराबर चाकरी करूं नजो कित्याक तो एकल्याक जोडतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो ओ एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो तुमच्यान देवाची आनी बराबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावं नजो दोन गिरेस्तकायेक लोबदोल्ल्यांक शिडकावणी हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लोबदोल्ले फारिजेव ताच्यो मोसकोऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें मनशांचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदतात ते तुमीच ते पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता तर मनशां उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांटाळो सुमूर्तीचें आनी प्रवाद्यांचें मोल सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकोण जुवांच्या काळा पर्यंत चलताल्यो ते मेरेन देवाचें राज परगट जाता आनी तांतूं भितर सरूंक सगळीं नेट करतात सुमूर्तींतले एक कुस्कूट भायर पडचे परस स्वर्ग आनी प्रितूम नपयत जावंक ओदीक सोंपें लग्नाची गांठ मोडूं नजो जो आपले पोतिणीक सोडून दुसरे लागीं लग्न जायत तो पर्दवार करता आनी घोवान सोडलोले बायले लागीं जो लग्न जायत तोय पर्दवार करता